भायल्या राज्यांतल्यान येवपी गाडयो आमी सगळे अलाव करता, म्हणून बरेचशे फावटी फ्रूट्स घेवन बसलेले लोक हे भायरसून येयल्ले आमकां दिसून येता. आनी एकदां पुलिसूय बी तेजे कडेन कान दोळो करता, म्हणजे तेजे कडेन पळयनासतना वता. पण अशा सगळ्या लोकांक स्ट्रिक्टली तुमी म्हाका दिसता खंय तरी उचलून व्हरप, धांवडून घालप, तो हाडून पुलीस स्टेशनाचेर दीसभर बसोवपाची गरज आसा आनी तें करपाक जाय. ओके, ज्या ज्या जाग्याचेर आमी पळयता आमी आतां ऑलमोस्ट भायरसून येवपी लोक तशे आतां लोक येयना, म्हणजे कोण गोंयकार भायर उरल्या तो आतां येतलो असो कांय ना. पण आमच्या परिसरान येवपी जर लेबर आसत जाल्यार तांच्यांनी टेस्ट केला काय ना हे व्हेरीफाय करपाक जाय. म्हाका दिसता ताका लागून कावन्सिलर्स आनी पंच हांच्यांनी अवेरनेस मोठ्या प्रमाणात करचो पडटलो, हांच्यांनी बी लोकांक सांगचें पडटलें. आनी दुसरी गजाल जी आहा पळय न्ही, ही मायकाचेर अनाउन्समेंट जावपाक जाय सगळे कडेन, आनी विशेश करून ही मार्केट प्लेसीनी आसत. तुमी जाय जाल्यार म्युनिसिपालिटीचो हेल्प घे, जाय जाल्यार व्हडली पंचायत मया सकयले व्हडली पंचायत आसा, तुमी पंचायतीचो हेल्प घे. तुमच्या गाडयांक एक्चुअली म्हाका दिसता सावंड सिस्टम आसा, तर ते कंटिन्युअसली दिसाक 3दां जावपाक जाय. ओके, तुमचो लोकांक परत एकदां भंय उरपाक जाय. हेल्थ ऑफिसर्स सगळे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हे सगळे जाण प्रेजेंट आशिल्ले. सगळ्या जाणांक इन्स्ट्रक्शन्स ही दिल्ली आसा. सगळ्या ऑफिसर्स लेवलाचेर काम मोठ्या प्रमाणात लॉ एन्फोर्समेंट जावप गरजेचें आसा. सोशल डिस्टन्सिंगाचें पालन आसतलें, मास्क वापरप आसतलें, सॅनिटायझर वापरप आसतलें. सरकारा कडल्यान सगळ्या कडल्यान लॉ एन्फोर्समेंट करपाक इवन जो डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार हांकां लायला, हाज्या फुडें मोठ्या प्रमाणात स्ट्रिक्टनेस जो येतलो. दिवचले तालुक्यांतले ज्यो केसीस पॉझिटीव आसा, कंटेनमेंट झोन, मायक्रो कंटेनमेंट झोन, हा सगळ्याचो रिव्ह्यू हो घेतलो गेलो. आनी ताज्या उपरांत आनीकूय कितें स्ट्रिक्टली प्रिकॉशन्स जी घेवपाक जाय ताजी इन्स्ट्रक्शनूय दिल्या गेल्या. खात्री आसा की पुराय गोंयांत कोरोना कंट्रोल हाडपा खातीर लॉ एन्फोर्समेंट मोठ्या प्रमाणात आयच्यान मंत्री सगळ्या तालुक्यांनी प्रवास करतले आनी पुलीस डिपार्टमेंट आनी बाकी सगळ्यांच्या हेल्थ डिपार्टमेंट हांच्या सहकार्यान आमी कंट्रोलान आहा जाता तितके बेगीन हाडटले. कंटेनमेंट झोन सध्या ऑल टुगेदर सगळ्यात तशें मायक्रो कंटेनमेंट झोन आनी जर बिगर कंटेनमेंट झोन धरीत जाल्यार एक 12-13 सुमार कंटेनमेंट झोन आसा. बट आमी एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय, रिकवरी रेट इज 50% रिकवरी रेट आहा आमचो. जरी 1,500 पेशंट जाले जाल्यार 850 पेशंट हे रिकवरी जाले. सध्या कितें स्ट्रिक्टनेस म्हणजे कितें घेतलं प्रिकॉशन्स पुलिसांक बी कितें? पुलिसांक सगळी कडेन लॉ एन्फोर्समेंट स्ट्रिक्टली करपाक लायला. 4-4 जाणांक एके कडेन हाडपाक, ज्या ज्या जाग्यार येता त्या त्या जाग्या वयल्या सगळ्या जाणांक पयस करप किंवा मास्क वापरप. ओके, सॅनिटायझर ह्यो सगळ्यो गजाली कडक करपाक लायल्या. त्या खातीर लॉ एन्फोर्समेंट मोठ्या प्रमाणात जाल्ल्या फायन्स आनी कितें? फायन्स ऑलरेडी दितात ते, ताजे आनीक मोठ्या प्रमाणात करपाक लायला. फायन मारून जर आयकना जाल्यार हाडून पुलीस स्टेशनाचेर बसोवपाकूय लायला. सर, आफ्टर द रिकवरी सोसायटी एक्सेप्ट करना पेशंट. आफ्टर द रिकवरी लोकांक कळपाक जाय. तर दुसऱ्याच्या घरांत जाल्यार आपल्याच्या घरांत जाल्यार आपल्याचेर तीच परिस्थिती येतली. एकदां पॉझिटिव्ह जाला म्हणजे तो कायमचो पॉझिटिव्ह उरना. तो पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम एक 14 दीस उरता. ताच्या कडल्यान व्हायरस दुसऱ्याक वचपाचें 14 दीसूच उरूं शकता. ताज्या उपरांत व्हायरस दुसऱ्या कडेन वचना हें लोकांक समजून सांगपाची गरज आसा.